न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट्सान तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार। दर दिसा गोंयच्या विंगड वाठारांनी घडपी घडणुकांचो आमी नियाळ दितात। तर आयज महाशिवरात्र आणि गोंयभर वेगवेगळ्या वाठारांनी भाविकांनी व्हडा उमेदीन व्हडा संख्येन दर एका महादेवाच्या देवळान वचून देवाचो आशिर्वाद घेवन अभिषेक घालून हा उत्सव जो आसा तो मनयल्लो आसा। तर आयच्या दिसाचे अपडेट्स आमी जाणून घेवया। सगळ्यात पयलीं आमचो डेस्क इंचार्ज सुशांत गांवस हांचे कडेन। फेब्रुवारीन गोंय सरकारान जे अधिवेशन घेतिल्लें ते 2 दिसाचें आसलें आणि ते उपरांत जेन्ना सांगलेलें की फुडलें जे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आहा ते चड दिसांचें घेतिल्लें अशे तरेचें उतर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिवन विरोधकांक थारावन धरिल्लें। पूण आतां परतून एक फावट जे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आसा ते 3च दिसांचें दवरिल्लें आसा आणि ताका लागून विरोधक फुर्योज जाल्यात। अधिवेशन वर्साक कितले दिसांचें घेवं येता हे विशीं जाणकार कितें म्हणटात, कायदो कितें आसा हे विशीं सविस्तर रिपोर्ट केल्लो आसा तो तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटलो। दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट जी वळपय 70च्यान येता। आतां दर एकलो तरणाटो सरकारी नोकरे फाटल्यान धांवतना दिश्टी पडटात, पूण वाळपयचे 70तले 30 तरणाटे अशे आसात तांच्यांनी स्वयंरोजगारांतल्यान एक धंदो करून आपल्या पांयाचेर उबे रावन दुसऱ्यांक एक देख दिल्ली आसा। हे विशीं एक रिपोर्ट केल्लो आसा तोय तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटलो। तर 144 वर्सांनी येवपी महाकुंभ जो आसा ताचो आयज निमणो दीस, आयज महाशिवरात्र आणि तशेंच गोंयच्यान भावीक जे आसात ते मुख्यमंत्री देवदर्शन ह्या येवजणेचो लाव घेवन सुमार 3 ट्रेनी गेल्ल्यो आणि ह्या 3 ट्रेनींतल्यान सुमार 4,500 भावीक गेल्ले अशें कळटा। तशेंच सरकाराक एकूण ह्या येवजणेचो जो लाव घेतिल्ले आसा टोटल जो खर्च आसा तो सुमार 3.58 कोटी इतलो आशिल्ल्याचो कळटा। ही तुमकां बातमी सविस्तर पळोवपाक मेळटली। फुडली अपडेट घेवपाक हे आमचे सब एडिटर उत्तेजा कडेन। फाटल्या दिसांनी आमीच एक न्यूज केली ती म्हळ्यार रेल्वे क्रॉसिंग जे गावंडाळी आसा ते 25 फेब्रुवारी ते 20 जानेवारी 2026 मेरेन हो रस्तो आसा तो बंद आसतलो म्हणून GSIDC नोटीस काडिल्ली। आणि आता काल 25 आयज 26 तारीख जावन गेली तरी लेगीत हो रस्तो जो आसा तो अजून येरादारी खातीर उक्तो आसा। अजून थंयसर कामाच्यो कसल्योच हालचाली जाल्ल्यो दिश्टी पडनात। तर ही एक म्हत्वाची बातमी आहा, ती तुमी सदांच्या बुलेटिनाक पळोवची। उत्तेजन आमकां एक म्हत्वाची अपडेट दिल्लीच आसा। तशेंच फाटीं मुख्यमंत्र्यान एक विधान केल्लें की ऑस्पिसिओ जे आसा दक्षिण गोंयांत खाजगी वैजकी महाविद्यालय उबारतले। मात कालूच अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिराच्या उक्तावणा वेळार भलायकी मंत्री जी आसा तांणी सांगिल्लें आसा की गोंय वैजकी महाविद्यालय दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटल जे आसा थंय आतां नर्सिंग कॉलेज उबारतले। नेमके हे जे कोफुसांव आसा ते आतां सरकारानूच सुटावे करचे अशें विजय सरदेसाय म्हणटा फातोडेचो। ही बातमी तुमकां सविस्तर पळोवपाक मेळटली। फुडली अपडेट घेवपा खातीर आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन। हरवळे वाठारांत आशिल्ल्या श्री रुद्रेश्वर देवळाची आध्यात्मीक पर्यटनाच्या नदरेन उदरगत जातली। देखून हाच्या खातीर सुमार 17 कोटी रुपया खर्च करून ही उदरगत करतले। तशें हे विशींची निविदा जारी केल्या अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान आज दिल्ली आसा। हाची सविस्तर बातमी तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटली। तर ह्यो सगळ्यो त्या भायर आनीकूय म्हत्वाच्यो अपडेट्स ज्यो आसात त्यो बातम्यो आसात त्यो तुमकां आमच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो। तशेंच हेर देशभरांतल्यो ज्यो अपडेट्स आसात त्यो 8:30 वरांचेर टॉप 25 बुलेटिनान मुजरत पळयात। तर हे न्यूज रूम बुलेटिन हांगाच सोंपयता। कॅमेरामॅन यश आडारकर आणि साहिल कारी सयत हांव दिप्तिका कोडकर। न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात।
न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दीसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. काल एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनांक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नाका. पळयत रावात गोमंतक TV.